अंदू वर्सा केरी दर्यावेळ शेका घालपाक सरकारान घाल्ले बंदीचेर निर्णयाचेर पर्यटन मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान सांगलें। केरी दर्यावेळ शेका घालपाक बंदीचो निर्णय शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान घेतिल्लो। दर्यावेळेची धूप आडोवपा खातीर उदका स्रोत खातें पेडण्या केरी दर्यावेळेर राखणें वणत बांदता। हे राखणे वणटीचे थोडे काम अजून उरला। ते काम पुराय करपा खातीर सरकारान अंदू केरी दर्यावेळेर शेका घालपाक दिवची न्ही म्हूण उदका स्रोत खात्याक पत्र बरयल्लें। ताचेर शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारान निर्णय घेवन अंदू थंय शेका घालपाक बंदी घातली। मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या। शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरला ताचे करपाचे कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न। म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी हांव शेक घालता बिचार आनी कालच खंय टुरिजम पॉलिसी आवट जाली आनी त्या टुरिजम पॉलिसी मेन्शन केला की केरी शेका दिवपाची न्हू। WRN टुरिजमाक नोटीस दिला, लेटर केला की आमचा ह्या काम चालपाचा सैनिक येता तो त्या सप्टेंबराक स्टार्ट जातला आनी मार्चान कंप्लीट जातला। सो इन बिटवीन टुरिजमान एक क्लॉज धरलो पॉलिसी आवट जाल्या की केरी बिचार शेका दिवपाची न्हू। केरी दिवपाक शेका दिवपाची आमचें कितें, आमच्या पोटाचें कितें? आमदाराक स्थानीक आमदाराक आमी तेश येयल्लो आमदार इन्स्पेक्शनाक WRTच्या हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळे आनी ताका सांगलें आमची समस्या कितें आहा ती। तो म्हणलो हांव कितें तरी करता आनी ताका ते सांगलेलें की WRT ऑलरेडी नोटीस केला टुरिजमाक, सो ते सांग तांकां तूं की नाजाल्यार आमकां शेका इश्यू जावची ना। आनी हे जर टेटरबॉक्स अशें सगळ्याक घातले जाल्यार आमी शेका घालपाची कशी? हय रेंव पडायची ना, आमची शेका ऑन वयतली। सो हितून भोवूंक शकता टील HMA टेटरबॉक्स घातली आनी फुडें जर घातली अशी जाल्यार केरी बिचाचो बिचार लोक येवचोच ना आनी लोकांच्या स्थानीक आतां पोटाचो हालत जाली आमकां शेका पयलीं आमकां दिता म्हूण सांगला पळय आनी प्रोटेक्शन वॉलीक लागून तेंच्यांनी आतां आमची सडनली कॅन्सल केली। जेन्ना आमचो ह्या भागाचो आमदार जीत आरोलकर येयल्लो पळय इन्स्पेक्शन करून गेलो, तेणी आमकां कितें सांगलां हे जे काम आसतलें पळय ते टावरा कडसून फुडें थंय तेचे मेरेन आमी होल्ड दवरता आनी लायसनाची शेका जशी स्टार्ट जाला पळय ते एप्रील एंडींग जातकूच स्टार्ट करता। बरोबर आमी ताका सांगला सर आमी म्हणलें हो धंदो आतां 30 वर्सां आमचे पोट हेचेरूच आमकां आनी काय ना। तेचे पयलीं प्रोटेक्शन वॉल घातलेली बरें आहा तुमी गांवाच्या संरक्षणा लागून घातला, पूण जेन्ना रेंव स्टार्ट केला पळय सर रेंव स्टार्ट करून आयज कितली फाटल्या 15 वर्सांक आनी तेचे पयलीं जो बीच आसलो पळय तो आतां रेंवेक लागून हो सगळो बीच गेला। आमकां शेकाक लागून हेका लागून बीच जावंक ना, ताका लागून आमी जाता तितली रेंव न्हू सर रेंव बंद जावंक जाय पयलीं। तुमी हे करा संरक्षण प्रोटेक्शन भिंतीचे हांगा हे ना करूंक जाय म्हणून रेंव काडटा ही गेली दोन आनी हे गेले आनी आतां जर आमकां तुमी जर घालूंक दिना जाल्यार आमचे फुडें कशें कितें? आमी सगळे बेकार आनी सगळें सामान आमी कितलेशेच हाडलेलें आसा हांगा। सामान आमचे 5-5 लाखाचें सगळ्यांचें आसा, त्या भायर ते 10-10 लाखाचो एकट्या सगळ्यांचो सेट घेतलेलो आसा। जर आमकां तेंच्यांनी हे करूंक दिना जाल्यार आमची तेंच्यांनी फुडें हे करपाची वेवस्था बरोबर आहा। जितान आमकां कितें सांगलां आमच्या भागाच्या आमदारान आमकां जीत भाईन सांगलां तुमकां दिता आमी उलोवया टुरिजम मिनिस्टरा कडेन CM कडेन उलोवया आनी एप्रील पर्यंत हांगा करूया आनी बाकी फुडले होल्डार दवरून एप्रील एंड जातकच तुमकां शेका बंद करतकच आमी ते स्टार्ट करूया। तेन्ना ते पळोवणी करपाक आयिल्ले तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले पळय फाटल्या 15 दिसांक तेन्ना आमकां तेणी बरो हे दिला, पूण आमकां आतां तेंच्यांनी विश्वासात घेयनासतना सडनली तेंच्यांनी आतां पेपरार येयले TV येयले पळय आमचे धाबे घालून हाडले। आमी ताका लागून आतां सगळे एक जाले आनी तुमच्या फुडें आतां सांगपाक गेला आतां तेंच्यांनीच आमचे कितें तें करपाचें न्हू। ते आमकां इतले बीच सोडपाची इतली हांगा घालपाचें मातशें शेका घालपाक मेळटा तशी सोय करपाची सरकारान। दिवपाची सध्या आमदाराक बी मेळ्ळ्यात तुमी? आमदाराक ते दिसा आमी मेळ्ळे, आमदारान आमकां सांगलेलें की तुमकां जाय एश्युरन्स दिल्लो हय तुमकां जाय तशें करता ओके। तुमकां त्रास करना म्हटलेलें। मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या। शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरला त्याचे करचे कितें? शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरला ताचे करचे कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न। वर्साच्या वर्सा सरकार तांकां शेका दिताली आनी ह्या वर्सा तांकां दिना म्हटल्यार ही मातशी गंभीर बातमी आसा, कित्याक आमचे जे शेतकार भाई आसात ते तेंचेरूच पोटां आपली चलयतात। तो सरकारान हेचेर आपलो विचार करचो आनी पर्यटन हंगामात हे शेकवाले ह्याच वेवसायाचेर निबून असतात। राखणे वणत बांदतना शेकवाल्यांक विश्वासात घेवपाची गरज केरीची सरपंच धरती नागोजीन उक्तायली। सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन चर्चा करतलो अशें थळावो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें। ना ह्यो विशय सेपरेट आहा,
आयज थंयसर WRDचे NTC इरोजनाचें काम चालू आहा आनी तें काम चालू आसतना थंयसर जे ब्लॉक्स व्हडले व्हडले आहात सिमेंटाचे ते थंयसर ते जे महाराष्ट्रान मॅन्युफॅक्चर करता थंयच्यान हाडून थंय डंप करतले ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरतलो ताका लागून थंयसर स्थानीक जो वेवसाय करतात शेतकार आमचे आहात 7 जाण भाव तांकां थंयसर त्रासूय जातलो तो आनी प्लस ट्युरिस्टांकूय त्रास जातलो ताका लागून हांवें आमच्या ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयलां तांकां वे आउट कितें मेळटलें आनी सोल्युशन कितें आमकां तांकां काडून दिवंक मेळटलो तेचे विशीं आमी डिस्कशन चालू आहा अशें न्हू की तांकां शेकूच दिवचें ना शेक तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतले पूण थंयच्यान जें काम चलता तें डिस्टर्ब ना जाता आनी हेंचो बिझनस वेवसाय ना डिस्टर्ब जाता कितें तरी सोल्युशन मदीं आमी काडपाचो प्रयत्न करतले तशें तांकां जे शेक्स आहात इन फ्युचर ते जे शेक्स थंयसर तांकां एलॉट करतले थंय तांकां 3 कडेन आमी स्टेप्स सकयल देंवपाक म्हणजे ते NTC इरोजनाचे ब्लॉक्स घातल्या कारणान सकयल देंवपाक त्रास जातलो सो तो देंवपाकूय तांकां प्रोविजन करून आमी ऑलरेडी सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक की 3 कडेन स्टेप्स काडून सकयल तांकां देंवपाक मेळटा. सध्या आमी केरी ह्या दर्या देगेर आसात आनी अंदूच केरये पर्यटन हंगामात जी सॅका रेस्टॉरंट सरकार पर्यटन खातें परवानगी दिता ती अंदू परवानगी मेळची ना अशी कालच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारान निर्णय घेतला. ह्या केरये गांवा खातीर संरक्षण दिवपाच्या नांवान किनाऱ्याचेर 1.5 किलोमिटर लांबीची प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू आसा आनी ही वॉल बांदल्या उपरांत किनाऱ्याक प्रोटेक्शन मेळ्ळेच ना उलट बीच काबार जाल्ले चित्र पुराय दिसून येता. पर्यटन हंगामात जे थळावे वट्ट 6 जाण शेक घालून आपलो वेवसाय करताले उदरनिर्वाह चलयताले तांचेर अंदू गदा येवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. WRD खात्यान सरकाराक एक पत्र धाडला की अंदू जो उर्वरीत भाग आसा त्या भागांत प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू करतले तेका लागून अंदू त्या वाठारांत सेका दिवची न्हू अशी पत्रांत नमूद केला आनी सरकारच्या मंत्रिमंडळात कालूच निर्णय जाला की अंदू केरये गांवांत एकूय सेक मेळचे ना.